आयची वारोटी ईस्ट ट्रॉफी 2025 फर्स्ट टाइम आफ्टर 91 years वारोटी ईस्टांनी ऑर्गनायज केला हो टुर्नामेंट इन एसोसिएशन विथ मारगांव स्पोर्ट्स क्लब आणि बेतोरा युनायटेड क्लब उडतुरी. सो आयचे फर्स्ट सेमीफायनल केवल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावली आणि वर्सीस फादर आग्नेल यूथ क्लब पारोडा आणि आयचे विनर्स आसा फादर आग्नेल यूथ क्लब पारोडा 1-0 जिखल्या. सो हो एक तुजो प्लॅटफॉर्म हिंगा तयार करता आमच्या युथाक बऱ्या भशेन शेवपाक व्हडले ग्रावंड येयले म्हणटच फ्युचर तिचो बरो जातलो. सो वारोटीच्या इश्टाक कमिटी मेंबरांक एक बरी पोरबी आमची की व्हडले टुर्नामेंट हे ऑर्गनायज करता म्हूण आनी आयच्या युथाक डिफरंट लेवलाचेर पावता आनी डिफरंट लेवलाचेर तांकां खेळपाक मेळटा. तो DYSP स्पोर्ट्स आहलो तेन्ना तुजो कितलो असो जालो आमचो गोवा पुलिसाचो आनी तेन्ना आमची एवरी इयर आमी गोवा पुलीस ट्रॉफी ऑर्गनायज करता ती प्रोफेशनल लीग त्या लेवलाची फर्स्ट डिविजन लेवलाची. सो आनी आमची गोवा पुलीस फर्स्ट टायम फर्स्ट लिगान क्वॉलिफाय जावन प्रोफेशनल लिगान पावले ह्या फावटी फर्स्ट टायम. आनी हांव आसतना आमचे नियरली म्हाका गोवा म्हणजे फुटबॉल टिमीन नियरली बेलगांव जिखल्या, मागीर हुबली आनी ऑल इंडिया ट्रॉफीज हाडल्या. तशेंच आमचे व्हॉलीबॉल टीम आहा व्हॉलीबॉल गोवा पुलीस व्हॉलीबॉल टीम तेणी एक एटलिस्ट सिक्स जिखून हाडल्या ऑल ओवर गोवा 6 ट्रॉफीज. कबड्डी टीम आहा आमची गोवा पुलीस आनी क्रिकेट टीम ते क्रिकेट टीम भायर वयता आनी गोवा चॅम्पियन आहा. सो आमचे गोवा पुलिसाची टिमी बऱ्यो खेळता. सो हे आमच्या पब्लिकान तांकां खूब सपोर्ट केला ताका लागून ते बरे खेळता. थँक्यू.